मिसाचे सुरवातेक आमी सगळीं उबी रावन गायन घेवया. A32 पेज नंबर 17. A32. Sorves por amukareya taka dilvasuya totir koro amche taron taka vakanuya. Sorves por amukareya taka dilvasuya totir koro amche taron taka vakanuya. Aki pritum solo sausar tajahatan tasa uts porbon kol dolye tanes godun alya. Sorves fora mukareya taka dilvasuya totir koro amche taron taka vakanuya. Sorves fora mukareya taka dilvasuya totir koro amche taron taka vakanuya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे. सर्वेश्वर तुमचे सोवे असू. मोगाळ बामडिंदो, आज मंगळार आणि आज 13 तारीख वैकुंठ आंतोनीचो दीस, ताका भेटयलो दीस. आनी मंगळारूय बी एकदम पदवेदार दीस. आनी ह्या दिसा आमी सदांचेच भाशेन न्हय पूण केरीत भाशेन आयल्या ह्या मिसांत वांटो घेवंक आनी वैकुंठ आंतोनी मुखार आमची मागणी मांडूंक. व्हडा बोरमोशान आनी कोतकोत्यान आमी आयल्या आनी ते पासत सगल्यो आमच्यो गरजो, आमची मागणी, आमचे आवंडे ह्या भाग्यवंताच्या पांयाशी दवरुया. तो मागीर ते देवा मुखार वतलो आनी आमी कितें आशेता मागता ते आमकां बापा कडल्यान मागून दितलो. ही आमची खात्री. ही खात्रीन ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना आमचें पातो घडकून घेवया आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बोळिनो म्हजो गुन्यांव चरून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मरीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बोळिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Somya kakutko, somya kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, somya kakutko.
प्रार्थुया. देवाक आर्गां दिवन हे मिसाचे ते सावन भेटयता प्लेझल आनी ग्रेटा बार्बोजा तांचे बसत करीत भाशेन मागुया. तांचे देवान बायगोत आंतोनीचे मजतीन आपली विंचलोली आशिर्वचनां शेकान शेक ओतो म्हूण. ते भायर आमी आमचे हेर गरजो सदांच आमी घालता त्यो घालुया. सगल्यांक जाका काळजाचे प्रॉब्लेम आहात कसलेय तरेचे आनी जाणी काळजाचें ऑपरेशन केलां तितल्यांचेय पासत मागुया. कोणाक स्ट्रोक्स जाल्यात आनीक स्ट्रोक जावन घरा जखमी जाल्ली आहात तांचे पासत मागुया. जायत्या जाणांक वेगवेगळे तरेची कातीची दुयेंस जाल्लो आहा, कातीची पिडा जाल्ली आहा तांचे पासत मागुया. कितले जाणांक कॅन्सर्स आनी ट्युमर्स जाल्ले आहात. ओदी करून ही 4 तोरणाटी जाचे पासत हांव तुमकां मागूंक आपयतां. इल्ली इल्ली तीं सुमाराचीं जाल्यात आनी तीं देवाक आर्गां दितात तांचें कॅन्सर बरें जालां म्हूण. तांचे पासत मागीर खेरीत भाशेन आमचे 4 पाद्री आहात तांचे पासत हांव मागतां. आज एकली वस्तोरी आपल्या अर्द्याचें ऑपरेशन करता ब्रेस्ट कॅन्सर तिचे पासत खेरीत भाशेन मागुया. ते भायर जायत्यो आमच्यो वस्तोऱ्यो तांकां ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्लो आहा तांचे पासत मागुया. कितले आमच्या वस्तोऱ्यांक युटरस कॅन्सर जाल्लो आहा आनी तांचे युटरस काडपाचें ऑपरेशनां बी आहात तांचे पासत मागुया. ल्युकेमिया रोगताचो कॅन्सर जाल्लो आहा. हो कॅन्सर शिंपळोत आहा आनी बरीं बरीं मनशां टाट करून कॅन्सराक सांपडटात. गेल्ल्या मंगळाराक हांगा एकलो आयिल्लो जो सगल्यांक आदार दिता पूण ताका अकस्मात कॅन्सर जालें. ताचे पासत हांव तुमचे कडेन मागूंक आपयतां. मागीर जांकां आर्थरायटीस आनी रिवमॅटिजम जाला, जांकां आल्सर्स एसिडिटी आनी इंडिजेशन आहा, जायते जाणांक किडनी प्रॉब्लेम्स आहात आनी अदी करून कितलीं जाण डायलिसीस करतात. एकदम दुखीची वस्ती तांचे पासत मागुया. कितले जाणांचे फिग्द बरे नात, फिग्दाक सूज आयिल्ली आहा, फिग्दाचो सिरोजीस लिवर सिरोजीस जाल्लो आहा तांचो उगडास करुया. कितलीं जाण डायबिटीक सांपडल्यात, जावं भुरगीं जावं जाणटीं मदले पिरायेचीं तांचे पासत मागुया. जायते जाणांक तकली फुट्टा आनी मायग्रेन जाता. कितले जाणांक आल्झायमर्स आनी पार्किन्सन तांचो उगडास करुया. खूब जाणांक ब्रोंकायटीस, लांग प्रॉब्लेम, आस्मा आनी न्युमोनिया जाल्ली आहा तांचे पासत मागुया. खूब जाण थायरॉयड आनी एंटी प्रॉब्लेम्स आसतात. जायतीं जाण एक्सिडेंटाक सांपडून जखमी जाल्लीं आहात तांचे पासत मागुया. कितलीं जाण आपल्यो सांडलेल्यो वस्तू मागूंक येतात हांगा. आनी तुका गेल्ल्या मंगळाराक ह्या मिसाक न्हय पयल्या मिसाक हांवें मागलोलें 1 जानेराचे त्याचे 2 ज्युवेलरी सेटूच ना जाली. मिसाक सोन येवन ती बायलेन आपल्यो सुवातेर दवरली, मागीर दुसऱ्या दिसाक नाच. सो ती मागूंक लायतात आपले सांडलेले 2 ज्युवेलरी सेट बेगिनूच मेळूंक तांचे पासत मागुया. कितलीं जाण भुरग्याच्या देण्यांक आशेतात. हांगा जायतीं जाण येतात भुरग्याचे देणे ताका ना. बायगोंत हातून कितल्या जाणांक भुरगीं दिल्यात. इतलीं वर्सां भुरगीं नासलेलीं ताका ताणें भुरग्याचें देणें फावो केलां. असल्या भुरगीं नासतल्या जोड्या पासत मागुया. कितलीं जाण हांगा येतात तांचे भाटां बेसांक लागून, गोराक लागून, भांगराक लागून आनी कोठांत घातले आहा. जायते फावट इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग्स आहात, कितलेशे डिस्प्यूट्स आनी कॉन्फ्लिक्ट आहात. सगल्यांचो उगडास करुया, तांचे पासत मागुया. कितलीं जाण येतात तांचे वाटो बंद केल्यात शेजाऱ्यांनी ओ तांच्या भाटकारान ओ तांच्या सोयऱ्यांनी आनी तांकां वचूंक दिनात, उडक्यो मारून वचूंक जाय. असल्यो कितल्योश्यो घडण्यो हांगा म्हजे कडेन येतात आनी मागूंक लायला तांचे पासत मागुया. जायतीं जाण निराशीपणाक भितर सरल्यान, डिप्रेशन्स तांचे पासत मागुया. ती भायर सरूंक सोदिनात, वावराक वचूंक सोदिनात, जेवंक सोदिनात. एकदम पॅथेटीक म्हणटा आमी इंग्लीश भाशेन
तांचे बसत मागुया. मागीर कितलीं जाण हांगा व्हंकल न्हवरो सोदूंक येतात तरणाटी आनी बायगून तातूंत तांकां देणे फाव करता तांचे बसत मागुया. जायतीं जाण नोकरी सोदूंक येतात आनी बायगून तातूंनी तांकां हांगा मागून बऱ्यो बऱ्यो नोकऱ्यो फाव केल्यात. आयज कोण आयिल्ली आहात अदी करून तरणाटी येतात नोकरेक लागून तांचे बसत मागुया. कितले जाणांचे मेडिकल टेस्ट आहात, जायतीं जाण फेल जातात, तांचो फुडलो मेडिकल टेस्ट बरो जावंक म्हूण मागुया. कितलीं जाण पासपोर्ट करतात आनी पासपोर्टीक लागून जायतीं जाणांक येतात. थोड्यांच्यो हातांत पडल्यो हांगा मागून, थोड्यांच्यो पडपाच्यो आहात, त्यो सगल्यो पासपोर्ट तांच्या हातांत पडो म्हूण मागुया. भुरगीं आपल्या आवय बापाय पासत मागतात आनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यां पासत मागतात, तांचो उगडास करुया. जायतीं जाण आपल्या परिक्षेक तयार जातात, भुरगीं तरणाटी, तांचो उगडास करुया. कितलींशीं भुरगीं ऑटिस्टीक आनी डावन सिंड्रोम जाल्लीं हांगा घेवन येतात. थोडीं भुरगीं बेरी आनी मोनी आसात, आजुनूय तांची जीप सुटूंक ना. असल्या भुरग्यां पासत मागुया. चुरचुरे दिसतात त्या भुरग्यांचे, बरीं दिसतात पूण उलयनात, आयकूंक घेना. तांचे कान उक्ते कर आनी तांची जीप सुडून, कित्याक बायगून आंतून भुरग्यांचो जायतो मोग कोत्ता. हांगा जीं भुरगीं आवय बापूय घेवन येतात तीं बरीं जावन वेतातूच, कित्याक बायगून आंतून भुरग्यांचो आस्कारी. ते बसत ह्या भुरग्या बसत मागुया. किरीत रिक्वेस्ट मागण्यांचे केल्ले आहात जायते, सगळे हांगा सांगूंक जायना, ते सगळे रिक्वेस्ट हांव हांगार घालता. सगल्यांची मागणी बायगोन तातुनीचे मजतीन देवान आयकुची म्हूण. आनी ऑनलायन हे मीस कोण पळयता तांचेय पासत मागुया. तुमी हिंगा आसात तीं, ते भायर ऑनलायन मिसांत वांटो घेतात तांचे पासत मागुया. ताका सगल्यांक जीं कितें मागतात तीं आनी तुमी जें कितें मागतात तें तुमकां आनी तांकां बायगोन तातुनीन बेगीनूच फावो करचें. आज कोणाची सिल्वर जुबली लग्नाची, तांचोय उगडास करुया. सोर पदवेदारांनी सासणांच्या देवा, तुवें तुजे पुर्जेक सियोलच्या बायगोन आंतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रोत्सोंगदार आनी गोरजेक आकाताक तीर आस्कारी करून दिलोय. ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकोवण पाळून सगल्या आमच्या आडकोळींनी तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां बोगुशें कर. आमच्या स्वामी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सामुएल पयल्या पुस्तकावरचें वाचो. सिलो नगरान जेवल्या खेल्या उपरांत आनान थंयसरली उठली. सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दारार एली बसून आसलो. तेन्ना सगळींच कोतीबरीत जावन आनी दुकां घालून आना सर्वेस्पराक प्रार्थना करूंक लागली. आनी अशी तिणेन एक आंगवण केली. दरबाराच्या सर्वेस्परा, तुजे चाकोनीचे तडफडे पळोवन तिचो उगडास करताय आनी तिचेर विसोर घालिनाय जाल्यार, पूण तुजे चाकोनीक एक पूत जल्मोसो करशी जाल्यार हांव ताका आख्खे ताचे जिवितान सर्वेस्पराक भेटयतली आनी केन्नाच ताचे माथ्याचे माथ्याक वाकोर लावंक दिवची ना. सर्वेस्पराच्या म्हऱ्यान ती अशी जायतो वेळ प्रार्थना करीत आसतना एली तिचे तोंडाक पळयतालो. आना एकदम लुवान उलयताली, तिचे ओंठूच हालताले, पूण उतरां आयकूंक येनासलीं. देखून ताका ती पियाल्याशी दिसली.
आनी ताणें तिका म्हटलें, कितलो वेळ म्हूण तूं असले पियेल्ले बेजार रावतली? तुजो सोरो तूं सोड. पूण आनान जाप दिलो, ना सायबा, हांव एक दुखी खोंतीक सांपडलेली बायल. हांवें सोरो ना म्हूण कसलेंच येर पिवन चाकूंक ना. पूण म्हज्या काळजान भोगता तें हांव सर्वेस्पराक सांगताली. हांव एक कसली हलकी बायल म्हूण धरी नाका. हांव सगलो वेळ हांवें खोतीन उस्क्यांनी भरलेले काळजांतान उलयताली. तेन्ना एलीन म्हटलें, शांतीन वच आनी तुवें इस्रायेलाच्या देवा कडेन प्रार्थनान मागलां तें तुका तो दिवं. तिणेन ताका प्रतिपाल केलो, तुज्या दोळ्या मुखार तुजे चाकरणेक उपकार मेळूं. अशें उलोवन ती आपले वाटेक लागली आनी जेवली आनी तिचें मूख आनी केदनाच कोतीन भरलेलें दिसूंक ना. सकाळीं ती उठली आनी सर्वेस्पराक बुजून आपल्या गांवघरा रामा नगरांत परतली. एल्कानान आनाक आपले बायले कडेन कुडीचो एक वट केलो आनी सर्वेस्परान तिचे मागण्याचो उगडास केलो. ती गोरबेस जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी सॅम्युएल म्हूण ताका नांव दवरलें, कित्याक तिणेन म्हटलें, हांवें ताका देवा कडेन मागून घेतलां. देवाचें उतरें. आमचो जबाब. सर्वेस्परा सोवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. सगलीं म्हणया, सर्वेस्परा सोवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सोवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सोवे बोल म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मनाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव सोतोसता. जबाब. सर्वेस्परा सोवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. बोलिस्तांचें दुलूं मोडलें, पूण अस्कोतांचें बोल वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेता, पूण बुकेन मोडटात तीं आनीक वावराक वचनात. वांसटी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायते भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्परा सोवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. खोंडांत देंवयता आनी थंयसरली भायर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बलकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच दोनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब. सर्वेस्परा सोवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. गोरिबांक तो दुलींतलीं उखलता, दुर्बलांक तो शेतांतलीं वयर काडटा. कुंवरा मदें तांकां बसयता, मानाचें आसोन तांकां नेमून दिता. जबाब. सर्वेस्परा सोवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनाक तयार करूंक उबी रावया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. देवाचें उतर मानून घेयात. मनशांचें उतर कशें न्हय, बगर देवाचें उतर कशें. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसूं. मार्कू प्रमाणे
जेजू क्रिस्ताचे शुवळ तोमान जेजू आनी ताचे शीस काफार नांव पर्यंत गेले आनी सोनवार पावतोच जुदेवांच्या देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो आनी ताचे शिकोवणे विशीं लोक अजाप जातालो कित्याक धर्मशास्त्रां भाशेन न्हय पूण अधिकार आसतले परी तो तांकां शिकयतालो मेळो आत्मो बसलेलो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हणलें नाझारेथच्या जेजू आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें तूं कोण तो हांव जाणा देवाचो पवित्र भोक्त पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें उगी राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर आनी मेळो आत्मो ताका फोडावून आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो हें आनी कितें नवी शिकोवण ही आनी अधिकाऱ्यान दिलोली मेळ्या आत्म्यांक लेगून तो हुकूम घालता आनी ते ताचे आयकतात आनी रोखडेंच गालिल्याच्या आख्ख्या प्रांतांत ताचे नांव गाजलें स्वाम्याचे शुवर तो महाने प्रितीच्यानो आमकां मार्कूचें शुभ वर्तमान ह्या सुमानान कोडीत जाता आतां थोडे दीस मागीर रोखडोच पिराचीत काळ येतलो मागीर पोत्तून पास्कांची परब जाल्या उपरांत पोत्तून मार्कूचें शुभ वर्तमान आसतलें मार्कूचें शुभ वर्तमान मोठवें सगळ्यान मोठवें ताचें पूण पयलें शुभ वर्तमान ताका म्हणटात कोयल्ले म्हळ्यार जर्मन भाशेन जोर दुसऱ्या शुभ वर्तमानांची मार्कूचें शुभ वर्तमान जोर कित्याक दुसऱ्या शुभ वर्तमानकारांनी ताचे लिखणेचेर नदर तरी मारल्या अशें आमकां शास्त्री सांगतात पूण तो मोठवें शुभ वर्तमान पूण बारीकसाणेन वस्तू दिता जेजूची खबर तो कोत्ता आमी आयकलां जेजू नाझारेथावन गालिल्याक गेलो गालिल्याक तावन जॉर्दानांत आयलो आनी जॉर्दानांत तावन काफारनावांत आयला आनी ताची एक सूय आसली सोनवाराच्या सोनवाराक तो देवस्थानांत वेतालो थंय आपले जुदेव परजे बराबर हालेल हालेल म्हळ्यार वाक काडणीची स्तोत्रां गायतालो आमी तें लावदा ते दोमिनो ओमने ते हालेल ह्या स्तोत्रांतले आनी देखून आमी लादाईन सुरू करचे आदीं तें म्हणटा आमचे जाणटे बरे भशेन ते म्हणटात आनी तें खंयचें कोंकणी भाशेन सोमेस लोकानो देवाक वाकाणात सुरवूय पोरसानो यावेक ना वाडात हें तें हालेल मोठवें सगळ्यान मोठवें असलीं हालेल उमकींच स्तोत्रां आहात ती जुदेव लोक देवस्थानांत सोनवाराच्या सोनवाराक येवन गायतालो आनी तकली हालोवन गायतालो जय मेना जावपाक सगलो गो तकली हालोवन आंग हालोवन गायतालो आनी देवाक वाखाणटालो जेजू सोनवाराच्या सोनवारा तो देवाचो पूत पूण तरी आसतना सोनवाराच्या सोनवारा देवस्थान सोदिनासलो आनी मागीर देव मंदिरांत वर्साक 3-4 फावटी तांणी जुदेवान देव मंदिरांत वचूंक जाय आसलें थंय वेतालो पूण सोनवार आपलो एक भोक्तीबोन जुदेव कसो सोडिनासलो जे भशेन आमी आयतार पाळटाव
आयतार आमकां दोनयांचो दीस, जुदेवांक सोनवार दोनयांचो दीस. आनी तुय जेजू शिकोवन दिता अशें सांगतात. सोनवाराचो तो शिकोवन दिता. आनी मागीर तुय दिवचें दिवन भौशीक शिकोवन दिता, भायल्यान लोकांक दिता. पूण ह्या देव मंदिरांत एक देंवचार बसतलो मनीस आसलो. देव मंदिरांत मनशां तशीं देंवचारूय आसतात. आमच्या इगोर्जांनी जायते तसले मनीस आसतात. तांकां म्हणजे देंवचारपण आहात तेच भाशेन तेय तेंपार आसलेलो. पूण तो बोबाड मारता आनी जेजू ताका ओगो करता. जेजूच्यो दोन गूण ती पळयतात. जेजू शिकोवन दितालो ती तांच्या धर्मशास्त्रा भाशेन न्हय. धर्मशास्त्री कितें शिकिल्लें तें सांगतालेत, किरा भाशेन सांगतालेत. पूण जेजू किरा भाशेन सांगिना, ताचे भितरल्यान तावन येता. कित्याक तोच जावन आसा तें उतर. तो शिकयता तें उतर, तें तोच उतर. Jesus himself is the word. And that's why he speaks with authority. अधिकार उतरांतलो ताचो, ताचें उतर. आनी एब्रियो भाशेन तुका हांव जायते फावटी सांगता, हा दाबार हें उतर म्हळ्यार the word that has the capacity to become an event here and now. उलोयल्लें उतर क्रिया जाता, एक्शन जाता, करणी जाता. एब्रियो भाशेन Semitic language has this advantage. The word becomes an event right there. ही होकोत तांची भास. आनी ते पासत अधिकाऱ्यान उलयल्लें तोच उतर, तोच अधिकार तें उतर पाळून दिता. बायस सोर ह्या मनशा वेलो देंवचार बायस सोदता. वर्ड इव्हेंट. कित्याक तो बेश्टो मनीस न्हय, तो देव आनी मनीस. देव मनशापणांचो गूट तुवें दाखयता. ते पासत लोक तो टाकता. ताची शिकोवण नवी शिकोवण, आठवेच तरेची देंवचाराक लागून तो भायर उडयता. ताचें आठवेपण, नवेपण ताचे शिकोवणेन. कित्याक शिकोवणेक अधिकार आसा. हेचे पयलें वाचप सामुएलाच्या पुस्तकांतलें आमकां मेवता. बरे भाशेन आदल्या कोरारान देव मंदीर नासलें. सिलोआ म्हणटा ती एक सुवात आसली. देव मंदीर मागीर बांदलें. Siloah was a sanctuary where the Jews used to go. The Jews used to go to the Siloah sanctuary, santuary, पवित्र जागो. थंय वेतालीं. आनीक आन्ना आनी पेरिना एल्कानाच्यो दोग बायलो. पेरिनाक भुरगीं आसलीं, आन्नाक भुरगीं नासलीं. खरें म्हळ्यार आन्ना म्हळ्यार कुरपा. आन्ना आमकां बायग्यो दान भुरगीं दिता, पूण ताका नासलें. मागीर जेजूची शामाय आन्ना, तिकाय जायत्या वर्सांनी भुरगें जालें. हेंवूय आन्ना. आनीक ती एल्कानाची बायल, आनी ती आपणाक भुरगें ना म्हूण ताच्या घोवाची पयली बायल ताका किकोंत कोत्ताली. ताका लेकीच नासली. कित्याक आदीं तशें आसलें, भुरगें ना तुका कोण लेखिना. घोव बरो कोत्तालो, घोव तिका अदीक मोग दितालो. भुरगें ना ते बायलेक अदीक मोगान लेखतालो. पूण बायलेक तो नॉर्मल मोग दितालो. पूण तिका तें गोमलें, नाटकाय जाता बायलां मदें. आनी ती कुशाल जाता. तुका भुरगीं ना, तूं वांचती, तुजें पाड पडलां, तुका जावचें ना तशें. आनी तें काडून ती सिलोआ पवित्र जाग्यार येताली आनी रडटाली आनी मागणें कोत्ताली. आनी आयचे सामुएलाचें पुस्तक सांगता तिचे ओंठ हालतालेत. केन्ना केन्नाय लोक मागणें कोत्तात तेन्ना पळयता ओंठ हालतात, थांबनासतना हालतात. आनी एली जो याज्ञीक आसलो ताका दिसली हें बेबोद दिवन बेबदेपणां कोत्ता. आनी तो तिका झुपाटी दिता. कितलो म्हूण तूं सोरो पेलाय आनी बुडबुडटाय तोंडान. आनी ती म्हणटा, सायबा हांव सोरो पिवंक ना, हांव सारकी ओस्तरी. आनीक हांव भुरग्याचें देणें मागतां, ताका लागून हांव आयल्या. म्हाका म्हजी किकोंत कोत्तात, म्हज्यो खेडबायो कोत्तात, म्हाका केणटात, काणटालो हाडटात. आनी तें काडून उडोवंक हांव दोनया देवा लागीं, इस्रायलाच्या देवा लागीं
हे देणे मागता भुरग्याचे. आनी तो समजता, एली समजता ही बायल सात्वीक बायल, ही बेबदी न्हय. आनी तो तिका म्हणटा, सर्वेस्पोर तुझे मागणे आयकूं. इस्रायलाचो देव, काय बरी उतरां, इस्रायलाचो देव तुझे मागणे आयकूं आनी जें कितें तूं मागताय तें तुका फाव करूं. ती गेली आनी रोकडीच ती आवयपणाच्या बेसार आयली. हें कित्याक? तिच्या मागण्यांक अधिकार आसलो, अधिकारान ती मागताली आनी भितरल्या उमाळ्यांनी भरोवन ती मागताली. तिका दिसलें देव, इस्रायलाचो देव, जेजूक दाविदाचो पूत म्हणटाले, दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूट कोर. आनी जेजू काकलूट कोता कित्याक हो माताडो ताका लायलो. तेच भाशेन इस्रायलाचो देव हो माताडो एकदम पदवेदार. जेन्ना लोक म्हणटा इस्रायलाचो देव, यावे यावे इस्रायेल्ले अशें म्हणटा, पदवेदार मागणें, अधिकारान केलोलें मागणें. आनी देखून अधिकारान केलां देखून जें कितें ती मागताली तें भुरग्याचें देणें तिका फावो जाता. काय बरें. अधिकारान केल्लें प्रवचन, अधिकारान दिल्ली शिकवण, दोन वस्तू. प्रवचन म्हणजे देवाच्या उतराची परगोटली, ताका आमी प्रवचन म्हणटा, उपशम म्हणटा. उपशमा हांव करता तें उपशम. आनीक देवाच्या उतराची शिकवण, तोरा. तोरा म्हणजे कायदो, शिकोड. सो जेजू दोन वस्तू करता, परगोटणी करता आनी तोरा शिकयता. ताची शिकवण अधिकार आसल्या बरी. शिकवणीचेर अधिकार आहा कित्याक ताच्या भितरल्यानूच तावन येता. कित्याक तो देवाचो पूत भितर तावन, ताका अधिकार भायल्यान दिवंक ना. आमच्या राजकारण चलयता तांकां तुमी दिला अधिकार, परजेन दिल्लो अधिकार. तांकां स्वताचो अधिकार ना, स्वताचो न्हय. सगळे राजकारण चलयतात तांकां तांच्या स्वताचो अधिकार ना, आडयेचो दिला तांकां. पूण जेजूचो स्वताचो अधिकार. तेच भाशेन अन्नाचें मागणें, स्वताचें मागणें, भितर अंतकोड्यान तावन आयिल्लें मागणें, जें ओंठांतल्यान दाखयता स्वताचें मागणें. जेन्युइन प्रेयर. एंड गॉड लिसन्स टू अ जेन्युइन प्रेयर. आमच्या मागण्यांक तरी अधिकार आहा जाल्यार आमी कितें मागता तें आमकां दितलो देव. अधिकारांतले मागणें म्हळ्यार आमच्या अंतकोड्यान तावन येता तें मागणें आनी देवान सुचयल्लें मागणें, देवाचेर पातयेन केलोलें मागणें. देवासोत अधिकार प्रवचन करूंक, अधिकार शिकोवन दिवंक, अधिकार मागणें करूंक. ह्या अधिकारान तुमी तर हांगा येतात, जेरूल बायग्यो तातून तुमची मागणी आयकतलो. जेरूल. आनी थोड्यांक न्हय देवान देणें दिलां टू बी इंटरसेसर्स, मागपी दुसऱ्यां पासून. आनी असले मनीस थोडे आहात, देवान तांकां एक गूण दिला. ताणी मागल्यार ती काम जाताच, कित्याक हो गूण अधिकारान दिल्लो गूण. मागण्यांचो गूण अधिकारान दिल्लो. तांची मागणी देव आयकताच. थोड्यांक देवान ती अधिकार दिला मागण्यांचो. ते भाशेन आमकां तरी तो अधिकार आहा. आनी कसो? अन्ना भाशेन मागूंक जाय. तिचें सगळें ध्यान आनी मन आनी सगळें देवाचेर आसलें. आनी देखून आपल्याक दिलोल्या पुताक ती म्हणटा सामुएल म्हण नांव देवान म्हाका दिला. पळय सगळें देव करता. हो मागण्यांचो अधिकार तरी आमकां आसत जाल्यार बायगो तातून आमकां दितलो आमी मागता तें. असल्या मनान तुमी हांगा येतात आनी हांव तुमच्या पासत मागता, सदांच मागता. कालचे सांजे सुरू करता हांव मागणें करून, सायबा फाल्यां मंगळार जायतो लोक येतलो, खूब लोक येतलो. ती आपलीं दुकां घेवन येता, आपले आठे विठे घेवन येता, आपलें दूख घेवन येता. आयक, तुजें काळीज उगड तांकां. आनी जें कितें ती मागता ती पातकी लेगून आसूं तें तूं तांकां फावो कर. अशें तुमचे पासत कोणूय तरी मागता. आनी तुमच्या पासत सांतूय मागतात. एक गरजेंत आसात तेवूय सांत मागतात. एकामेका पासतूय आमी मागिना. इतलेय सांत आहात, त्यांच्या परबेच्या दिसाक
आमी तांचे विणवणी मागून लोकां पासत मागूंक आपयतात एक एक सांत जो हांगा आहा आमचे इगोर्जेन त्या सांताच्या परबे समयार हांव पयलींच मीस रिजर्व बूक करून दवरता हे मीस आमचे इगोर्जेन जी कोण येतात त्या सांताची ओळख आनी सांताची विणवणी तांकां पाव आतां हांवें 2 सांत एड केल्यात तो कितलो तेंप जालो 4 वर्सां जालीं हांव तो कांतोयता इमाजी कांतोयता ताका सांगून हाडलो ताणें पाद्र पियो ताका थंय घातला थंय हांवें सांत जुआंव मारी वियानी घातलो पादविकारांचो आस्कारी खंयचेच इगोर्जेन आमचेच इगोर्जेन पादविकारांचो आस्कारी ताका घातलेलो ही नवी इमाज बायगेवन पाद्र पियोची भितर चोडोन आली त्या निशिंत ताका थंय घाली ती देवान तशेंच नेवजिलोले आसले थंय सारकी बसली आनी ती लांब आहा आनी थंयसरली 2 इमाजी आसल्यो जेजूच्या काळजाची आनी आंकवारमरेच्या कोतावीण काळजा त्यो काडल्यो कित्याक हांगा 2 आहात जेजूच्या काळजाची हांगा आहा आनी कोतावीण काळ ह्यो इगोजेच्यो त्यो म्हाका सांगला ते प्रमाणे आमच्या शिवोलच्या एका कोपेलांतलो आल्तार तो थंय जेजूच्या काळजाची मास आनी आंकवारमरेच्या कोतावीण काळजाची त्यो हांवें म्युजियमाक घालूंक भितर व्हेल्यात आनी थंय पाद आग्नेल घातला हांवें ताची घातल्या कित्याक तो आनी थोड्या तेंपान सांज जावपाचो आहा ताची घातल्या कित्याक हाडल्यार 2 वर्सां पूण जालीं ती भितर आसलेली हांवें चिंतलें लोक पिलार वेता हांगाय आसूं दी ताची इमाज सांतांतूनीक मेळोंक येता तें पाद आग्नेलाक वयता आनी मेळचें आनी ताचे कडेन मागचें आनी आमी मागचें ताका बेगीनूच सांत करूंक जाता ताचो प्रोसेस फुडें गेला वचत आहा एक मिलाक तपासणी जाता मिलाग्रीची ती मिलाक ते मानून घेतात पूण आनीक ताची तपासणी करतात सो खात्री आहा आमी तरी मागीत तो रोखडो जातलो ते 2 सांत बागेवन जिवीत जियेतले आनी आमकां बागेवन जिवंक जाय जाल्यार तूंय ते पासत हांव म्हणटा हे इगोर्जेन हेरूय सांत मागतात तुमचे पासत आनी देखून तुमचें मागणें पोत वेदार तुमच्यो सांडलेल्यो वस्तू मेवतात भुरगीं ना तांकां भुरगीं जातात सर्वीस ना तांकां सर्वीस मेवता पासपोर्ट ना तांचे पासपोर्ट जाता कॅन्सर पेशंट कितले जाण बरे जावन कित्याक सांत आंतोनी भायर तो आपणा बराबर हे सगळे हांगा सांत आहात इगोर्जेन तांकां घेवन मागणें करता ही म्हजी खात्री तुमकां इतल्यो मिलाग्री जाल्यात आनी आमचें क्लार्क तें बरोवन दवरता हांव तांकां थंय धाडटा सगल्यो कित्याक हें श्रायन करूंक मागलां हांवें बिस्पा कडेन आनी बिस्पान त्यो सगल्यो मागीर माहिती मागतलो कितल्यो मिलाग्री जाल्यात कितलो लोक येता कितलीं पेटिशनां आहात लोकांची हें सगलें हें गरजेचें ही श्रायन जातलें श्रायन जाल्यार एक केरीत जागो जंय कोणूय खंयच्या वेळार येता तेन्ना मागणें करता तांकां तें मेवताच शिलोआ वॉज अ सँक्च्युरी वॉज अ श्रायन सांतोआ तें पुर्तुगेज उतर श्रायन म्हणटात ते भाशेन हेवूय आमच्या बायगेवन आंतोनीक भेटलेली इगोज एक श्रायन जातले आनी तुमी कितें पडे मागतात तितलें देव तुमकां दितलो ह्या मनान मागात आनी जरूर तुमकां तें मेवतलें आल्तारार जेजू येतलो तो महाज आमच्या जिविताचो ताचे उद्देशी आमकां सांत मेवल्यात सांत ताणें दिल्यात आमकां आमची मागणी ताचे सोडून अदीक बळान पावंक तो आमच्या काळजांत येतलो तेन्ना आमकां आदार दितलो आमी बागेवन पुणी वाडूंक आनी आमी कितें मागतात तें आमकां तो जरूर दितलो ह्याच मनान ह्या मिसान आमी वांटो घेवया सगळीं उबी रावया आनी आमची इंतेसावां हे वेळार देवा मर्यान तुबारुया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाचो मोग आनी काकूत आपले पोरचेक वांटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया दोन्या देवा हायक आमचो ताळो भक्तीपणान माळता उलो आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी अदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी
देवाचे पुतो दुवो कश्यो चलूंक आनी दुसऱ्यांक ती बरी देखीचे नमुने जावं तांकां बापाची कृपा मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भोवतीपणान मारता उलो. आम्हा समेस्तांनी क्रिस्ती बाबार्थाची ओळख आनी देख आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भोवतीपणान मारता उलो. आयच्या दिसा ह्या मिसा बलिदानान भोक्तीन वांटो घेतोल्या आम्हा समेस्तांक तशेंच इतिहासांत भेटयला प्रेजर आनी ग्रेटा बार्बोसा हांकां भाग्योत आंतोनेचे विनवणेन सुभाव आशिर्वाद फावो सांग बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भोवतीपणान मारता उलो. बापा मोगळा तुजे मुखार मांडलोली आमची ते सवा स्वीकार कर. आज किरीत दीस बैगोंत आनी भेटयल्लो त्या दिसाक आमी आमची जायती आनीक मागणी घेवन आयल्यात ती तूं स्वीकार कर आनी आमकां सगल्यांक पवित्रपणान वाडय आनी मागण्यांचो अधिकार आमकां दिवन आमची मागणी आयक. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. दाना तयारे वेळार आमी गायन घेवया C19 पेज नंबर 36 C19. सुका फुला कोष्टा काटे एग्जाम गेले जिणे वाटे आट्टाव बापा भेटूंक तुका उड्या आनी सोर्या वांगडा. हेंचे आमी समोर पिताव ते तूं मानून घे म्हूण मागता. मागोड्याच्या मासा रोगतान मिसळून तूं घे दोयाळपणान. जे आमी समोर पिताव ते तूं मानून घे म्हूण मागता. मालगोड्याच्या मासा रोगतान मिसळून तूं घे दोयाळपणान. सगळीं सपनां गुपीत चिंतना इजाम गेली जिणे किणा आट्टाव बापा भेटूंक तुका उड्या आनी सोर्या वांगडा. हें जे आमी समोर पिताव ते तूं मानून घे म्हूण मागता. मालगोड्याच्या मासा रोगतान मिसळून तूं घे दोयाळपणान. जे आमी समोर पिताव ते तूं मानून घे म्हूण मागता. मालगोड्याच्या मासा रोगतान मिसळून तूं घे दोयाळपणान. भयणीनो आनी बाबानो आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलेय जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव काकलुत्सारा देवा पोरण्या मनशाचो बोस जावन बायग्योंत आंतोनी ताई तुज्याच सारक्याचो नवो मनीस रचूंक तुका मानवले. अशें ताची सारकी आमी नो सरून तुका मानता तसलें फारीकपणाचें बलिदान भेटोवंक आमकां तुजे काकलुतीन फाव कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं
सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे समे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित बापा, सोर पोतवेदार आनी सासनांच्या देवा, सोर काडे आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बायगोंत आंतून तुज्या बोगताचे गोवायके उदेशी तूं तुजे पवित सभेक नव्या बळान सुफोड कोत्ताय. आनी दर एका काळार आमकां तुज्या विस्वासी मोगाची कुणां कशी तूं आमकां बागेवन दिताय. अशें तुजे सोडवणीचो गूट संपूर्ण जावच्याक तांच्या उत्तम देखीन आमकां उर्बा बोत्ता आनी तांची दयाळ विणवणेन तांबनासतना तूं आमकां दीत दिताय. देखून सर्वेस्परा, सोर देवदूतां आनी सांतां भोगतां सांगाती आमी तुका वाखाणटाव आनी संतोसाच्या उमाळ्यांनी गायताव. सर्वेस्परा करोच तूं पवित. तूं सगल्या पवितपणांची जोर देखून तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून इंदळी पवित कोर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोर. कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिलो म्हणून. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी शेवात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या दोन दुतांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारोतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. पावार्थाचो गूळ. सोम्या सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुज्या येण्याक आमी ओत्रेता. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल ते काईन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रिथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या पाप साहेबा, फिलीप आमच्या बिस्पा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतल्या आनी संस्कारलोल्या बराबर तिका प्रिती मोगान सपूर्ण कर. आमा समेस्तांची हांगासर आयच्या दिसा हे वेदी भोंवतणी जमा जालेल्यांची काकलूट कर म्हूण आमी मागता. आमचेच पासत मागुया. आज आपलो वाडदीस समारंभात, आपल्या लग्नाचो वार्षिक दीस पाळटात, आपलो माकणेंचो आनी संस्कारणेचो दीस मनयतात. तांचे पासत मागुया. आमच्या पिडेवंतांचो उगडास करुया. अशें बायगोंत आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, तिचो निर्मोळ पोती बायगोंत जुझे, बायगोंत आर्कांज मिंगेल, बायगोंत दोर्नदूत, आसिजीचो बायगोंत फ्रांसीस, बायगोंत आंतोन आमचो आस्कारी, बायगोंत सेवाज आमच्या दोर्न प्रांताचो आस्कारी आनी सोर काडीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या सांतां भोगतां बराबर सास्तांच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. तशेंच पुनर्जिवंतपणाच्या बरो वर्षान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणींचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामोडाचो पोरजोड पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचीच वरवीं आनी ताचे सांगता आनी ताचे ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा सोर पदवीदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनांच्या सासनांक. तुमकां उगडास कोत्ता. हे आमच्या बापाचे मागडे म्हणटा आसतना आमी तुजें राज येवं म्हणचें. तुजें राज आमकां न्हय, तुजें राज येवं म्हणून आमी हे मागडे म्हणचें. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालणेन पडोवंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकतल्यांक तुजे उदार काकलुतीन सौर पातकांतली सुटोय आनी सौर आकांतांतली वाटाय. स्वामिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्नदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. स्वाम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाचे शिली संसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कर. देवाचे शिली संसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कर. देवाचे शिली संसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी. पळयात ओ देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सोमिया गर्मेचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church through the reception of other sacraments. If there's anyone present here who is a non-Catholic, a person of different faith, please do not come forward with your open
palms to receive the sacred body of Christ. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना आमी गायन घेवया D1 पेज नंबर 47 D1. आमचेच मोल्या कोणाक तान लागल्या ओन्मो आमचो सुगो जावन गेला आमचे मोल्या कोणाक तान लागल्या ओन्मो सुगो जावन गेला आमच्या ओन्मो तानेला देवाक तानेला आमचे काळी जोंत्रेकता देवाक ओंत्रेकता आमचो ओन्मो तानेला देवाक तानेला आमचे काळी जोंत्रेकता देवाक ओंत्रेकता Sitor lukang vaunda gosgosha tan bagojak novo chiudiucha Sitor lukang vaunda gosgosha tan bagojak novo chiudiucha आमचो ओन्मो तानेला देवाक तानेला आमचे काळी जोंत्रेकता देवाक ओंत्रेकता आमचो ओन्मो तानेला देवाक तानेला आमचे काळी जोंत्रेकता देवाक ओंत्रेकता आमचेच मोदे हांगा जोर फुटल्या जिव्या उदकांत मोरता देव काळजा आमचेच मोदे हांगा जोर फुटल्या जिव्या उदकांत मोरता देव काळजा आमचो ओन्मो तानेला देवाक तानेला आमचे काळी जोंत्रेकता देवाक ओंत्रेकता आमचो ओन्मो तानेला देवाक तानेला आमचे काळी जोंत्रेकता देवाक ओंत्रेकता उबी रावया प्रार्थुया सर्वेस्परा ह्या संस्काराच्या बोडान आनी बायग्योंत आंतुनीचे देखीन तुज्या मोगाची आमकां सदांच वाट दाखय
आनी तुवें आमचे भितर सुरू केलाय तो बरो वावर जेजू क्रिस्त येतलो त्या दिसा पर्यंत संपूर्ण एक पावय म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. उपकार करून बसात. बागेंत आंतोनीची इमाजी सर्पेंत हातान धरून आमच्या सोवेनियर स्टोर रुमांत आसात विक्रेक. तुमकां जाय जाल्यार तो तुमी वचून घेवच्यो. तेच भाशेन ते सुवातेर तुमकां हांव सांगत आसां स्टोरीज इन सिल्वर ओ कॉफी टेबल बूक थंय विक्रेक आहा. बायगेवन फ्रांसीस शावेराची काश्यां आहा. ताच्या काश्यान 32 पॅनलां आहात सिल्वराची कांत वयलोली. तांचो फोटो ती आमकां पळोवंक मेळनात ती. आनी हांवें सांगून जायते बूक खोपल्यात. काल आयिल्लो आमकां दुबय व्हरूंक बूक जाय, मागीर आमकां UK व्हरूंक बूक जाय, ते आमच्या फ्रेंडांक दिवंक जाय. बरें दिसलें. ताणें जो आपली पुस्तकां हांगा तो पुत्तून व्हरोंक येयलो. अरे रे म्हळें हांगा गिराक जाता ते व्हरो नाकाय, कित्याक म्हाका जाय बायगोन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आनी ताच्यो मिलाग्री सगल्यांक पावलोल्यो. ते भाशेन भायलोय लोक हांगा येता आनी त्यो भायर घेवन आपल्या फ्रेंडांक दिवंक वेता. ते पासत तुमकां त्यो जाय त्यो घेवच्यो तुवें आहात. तुमकां कुमसार जावंक जाय फादर हायसीन कॉरिडरांत आहा हांगासर कुमसुंदरीन, आनी फादर जोकी कावन्सिलींग रूम आहा थंय आहा. दोन तुमकां कन्फेसर्स दिल्यात. आनी सिस्टर सँड्रा कावन्सिलींग करता. तुमकां तरी कावन्सिलींग जाय तुमी वचून तिका मेवचें. तिचो फोन नंबर दिल्लो आहा म्हणून तिका मागीर फोन मारून तिकडे एपॉयंटमेंट. पूण जेन्ना तुमी एपॉयंटमेंट घेतात तो सांबाळात, कित्याक जाय तो लोक येता आनी मागीर तांकां परतून धाडचे पडटात. तुमकां एपॉयंटमेंट दिला ती येनासतना रावतात. हे सिरियस ते. तुमी एपॉयंटमेंट दिला जबाबदारी घेवची आनी तुमी येवचें. मुंगडारा दीस दिन वाजता सांगलां ते भाशेन आमी नवे स्टॅच्यूज घातल्यात. पुलपीत ताका आमी म्हणटा देवाच्या उतराचो आल्तार सारको करून हाडला. तरी आसतना म्हज्या मना प्रमाणे जावंक ना तो. आनीक मागीर ताका काम आहा तें सगलें आमी करतल्यो. मागीर 4 नवे बांक केल्यात आमी, कित्याक ते बांक थंय फाटल्यान 2 आनी हांगा सिस्टरी बसतात थिंगा 2 केल्यात. दिस्तू जाल्यार ते बिस्ते बांक लांब जाताले, ते दिस्तू मोठवे करून 4 एके भाशेचे करून हाडल्यात. आनी ही कापेट तुवें आहलोली ती वयर घातल्या, कित्याक हें ब्लॅक मार्बल बरीच ना. हे वसत उलोवले मागीर हांव करतलो. आमची इगोर्ज अदीक नेट वयल्या, अदीक सुंदर सोबीत जाल्या. आमची साकिस्तीची आमी उक्तावणी आजून करूंक ना, कित्याक ही माज हांगा आहलोली ती थंय घाल्या जायना जाली ती आतां कालच्या दिसाक ती एडजस्ट करून तिचें स्टँड सारकें बसयलां. हे भशेन आमची इगोर्ज आमी नितळ आनी सोबीत करीत आहा. आमचें म्युजियम हाची उद्घाटन आमकां सांगलां ते भाशेन क्युरेटर आनी ताचो एक पंगड आहा ती येतात हांगा सगलें पळयतात. म्हाका सांगलां ते प्रमाणे जुनाच्या म्हयन्यांत फेस्त जाले उपरांत जातलें म्हूण, आनी हांव रावतां जातलें म्हूण, कित्याक जाय तो वावर ताका आहा. आनी मागीर त्या सुमार आमी पुस्तकूय काडटले. हांवें सगळे आर्टिफॅक्ट्स पडे आहात तांचो फोटो घालूंक. बरो वावर तो करोरांचो प्रोजेक्ट, तो बिस्तो लाखांचो न्हय. सो तो फाटीर आहा. मागात तुमी, कित्याक हें श्रायन जातलें जाल्यार that is the necessity to have a museum in the shrine. Every shrine has a museum. So हें श्रायन जातो जाल्यार तेंय एक कंडिशन आहा आमचें म्युजियम बरे भाशेन, कित्याक जो लोक हांगा येतलो तो मागीर जिवीत बायगोंत आंतोनीचें आनी भावार्थाचें जिवीत, बिकॉज त्या श्रायनाचें नांव लिली श्रायन भावार्थाचें. आमच्या सिओलच्या लोकाचो आनी बार्देसच्या लोकाचो. सिओली आनी बार्देस साश्टीचे भोव थोडे आर्टिफॅक्ट्स आहात, पूण बार्देसचे आहात. फ्रांसिस्कानान हाडलेलो भावार्थ कसो सिओलकारांनी सांबाळला आनी बार्देसच्या लोकांनी सांबाळला ताचे वयर हो विशय जावन आसा. सो ते मागात तो बेगीनूच आमचो तो बरो. मादर तेरेसाचो स्टॅच्यू येवपाचो आहा, तो मागीर
सामकाराक येतलो. पाद्र पियोचो बसयला त्या सामकाराक तो येतलो, पूण तसली नीश करूंक जाय, ती आदली नीश तसलीच करूंक लायल्या हांवें. हे भाशेन हे सगळे सांत आमकां आदार दितात. बायगोंत आंतोनी बराबर ते सगळे सांत हांगा आसून हे श्रायनांत तुमी येतली तेन्ना तुमची भोगती वाडूं आनी तुमची मागणी सर्वेस्पोर आयकून घेवं. उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुझे सोवे आसूं. सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागिवोन आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. बागिवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोलीं वीज मितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण काल ते पडी मागता. न मान तुका बागिवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या दोन दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती तुज्या कोरण्यांनी म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पुरगोठूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतमेच्या देड्यांनी म्हाका बोत्तलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवंशान रावता. बायग्योंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दवळीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुज्या फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळोवन घे. हे वेळार तुका जाय ते बायगोंत आंतोनी फुड्यान घाल. ओर चोरयांच्या बायग्योंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय, पूण तांकां सदांच पावोंक तूं राज्य आसाय. तूं तुजे पदवेदार मजतीन हे कालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनबळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनवणेन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातांत घातलेल्या इंडाक सोताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कोर. आमेन.